guys, welcome back to my channel. Kesha Tumi Sopli. I hope you all are doing good. So आयज हांव चिकन चीज बॉला रेसिपी ट्राय करपा वयता for the first time. Hope तुमकां लायक जाता म्हणून. So let's get to the video. Ingredients आमकां जाय cheese, chicken, bread crumbs, potato, onion and pepper garlic mix. So आतां potato boil करपा दवरला आनी सायडीन चिकनूय बॉयल करपा दवरला आनी तितून हांवें इल्लें मीठ घायलां आनी हें बॉयल जालें म्हणटकीर हांवें चिकन श्रेड केलां आनी सायडीन पोटेटो मॅश करून दवरले. सो हांव हें चिकन ते पोटेटो हितून मिक्स करतलें. सायडीन हांवें हो पियाव मातशें फ्राय केला, जस्ट रोस्ट असो विदावट ऑयल घायनासतना आनी तो सारको मातशें तेगे उदक सुकपा जाय, ट्रान्सलुटन्स जालें म्हणटकीर ते चिकना हितून मिक्स करपाचो घालपाचो आनी मिक्स करपाचो. आनी तूं आतां पेपर आनी गार्लीक पावडर मिक्स कर आनी चीज एड कर. आतां जाय तो चीज एड कर आनी मागीर तितून इल्लें सॉल्ट घाल, चड घालनाका, इल्लें. सो हांवें मागीर तेल दवरलो, तेल गरम जालें आनी आतां हांव ते चिकन बॉल्स करतलें आनी ते एका हितून डीप करपाचे आनी ब्रेड क्रम्सां डीप करपाचे. Cooking. Hello guys, cheese balls taste konchita बॉयल जाले पण चीज बॉल मातशें येयलें ना, चिल्लेस पडो. I get reactions, yeah. How is it? Good. Good? Nice. Cheese less पडा ना. सो गाइस तुमगे ट्राय करा आनी म्हाका सांगाय केश लागोल तें. फर्स्ट टायम केला ट्राय. सो and if you like my vlog then please do like, share and subscribe to my channel. Mogasu. Second batch is ready.